मिसाच्या बलिदानाक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया A7 पेज 4 A7 Sorvesporazzo porvo, sortum raporos vortom, sorvesporace mundi, soglia poros uns forte, devacha dongrat soduya, tacha mundi ransomuya. Devacha dongrat soduya, tacha mondirat somuya. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणो, आयज 23वो आयतार साद्या काळाचो आनी ह्या आयताराक आमच्या दर प्रांतांत आमी चेडूं भुरग्यां पासत हो भेटयला. आयज ह्या मिसांत आमी मागुया. चेडवांचेर बायलांचेर जायते अत्याचार जाता. चेडूं म्हूण कळल्यार कुसव्यान आसतना लेगून चेडवाक नाटक करतात. उपरांत जायते चेडूं वाडटाना सोंसता. असले वायट तांचेर येना जावंक, तें पयस करूंक आनी तांची वाड बरे भाशेन जावंक समाजान तांकांय दादल्यां इतलोच हक मेळोंक ह्या मिसांत देवाची कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गुच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप.
सर्वेश्वर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकोताय तितली फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिटकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिटकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचतलोय. देवाचें उतोरें. देवाचे वोड कर. आमचो जबाब, आज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. एक फावट म्हणुया, आज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेश्वरा मुखार यात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब, आज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सरपट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, आज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीबाक आनी ओरण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरी दारूण करूं नाकात. जबाब, आज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, एकामेकाच्या रिणां भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें सुमूर्त पाळली. पोरदुवार करूं नये, जिवेशी मारूं नये, चोरूं नये, खोटी आशा धरूं नये. आनी कसलीय आज्ञा आसा जाल्यार एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना. म्हणटच समूर्त सगळीं मेळून मोग. देवाचें उतोरें. देवाचे वोड कर. सर्वेस्पराक जय जय. देव बाप आसलो जेजू सोबे हुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दयेन ताणें आमच्या आदीन केलां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायाच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तोंड बावर्ती वो दोंड वसुंडार म्हूण समज.
हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसलीं थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, एक काणी जी हांवें ल्हान आसतना आयकलोली ती आयज आनी एक पावटी हांव सांगूंक सोदतां, कित्याक ती आमकां नियाळाक घोडे आदाराची जायत. एकूय किरमिदोर आसता, जाणें जायत्यो चोरयो केल्ल्यो, जायते दुसऱ्यांक फटयले. ह्या किरमिदोराक धरतात, ह्या चोराक, आनी निमाणो तो सोदता तेन्ना एक व्हडले बँकेची चोरी करता. आनी करतना कोण आडोवपाक येताय तांकांय जिवेशी मारता. ताका चोरयेचो किर्म आहा आनी जिवेशी मारला मर्डर ही किर्म ताणें आदारली. देखून सगळें ताचें आख्खें जिवीत पळयल्या उपरांत कोर्टांत ताका सेंटन्स फावो जाता. ताचेर फॉर्मोण मारता जज आनी सांगता ताका गोळार मारूंक जाय आनी गोळार काडून ताका जिवेशी मारपाचो, हो ताचो सेंटन्स. आनी हो कैदी आसा तो मानून घेता, आपणाक हेंच फावो. तेन्ना ते जेलर आसा ताचे लागीं विचारता, तुजी निमाणी इच्छा कितें, वॉट इज युअर लास्ट वीश? आनी तेन्ना तो सांगता, म्हाका म्हजे मांयक मेळोंक जाय. आय वॉन्ट टू सी माय मदर. देखून ते वेतात, ताचे आवयक आपयतात ताची निमाणी इच्छा पुरी करूंक. आनी जेन्ना ताची आवय येता तिचे लागीं तो कितें तरी उलयता तिच्या कानांत आनी काडटा आनी घांस मारता तिच्या कानाक. ती बोबाड मारता आनी मागीर तिका सोडटात. कितें जालें काय म्हूण विचारता. तेन्ना हो मनीस सांगता, हे म्हजे आवयन तर म्हाका ल्हानपणी आसतना शिटकायल्लो, तिणें म्हाका तर करेक्ट केल्लो जाल्यार आयज असली सजा म्हाका पावपाक फावो जावपाची नासली. हांव आदीं पळयलो चोरी करूंक स्टार्ट करतना स्कॉलाक सावन कोणाची रबर घेवन येतालो, कोणाची पेन्सील घेवन येतालो. म्हज्या आवयन म्हाका कांयच म्हणूंक ना. ताचे उपरांत हांव 10 रुपया 100 रुपया चोरूंक लागलो. ताचे उपरांत हजारांनी पयशे म्हजी आवय कांयच म्हणनासली. वयल्यान जाल्यार हे सगळे पयश्या कुस्ता आपुणूय फॉल्ग मारताली. देखून म्हाका आवयचो राग आसा, तिका लागून ही सजा म्हाका फावो जाल्या. आयज आमी नियाळ केलो जाल्यार आयज तिनूय वाचपां आमकां शिटकावणेचेर उलयतात, सांगतात कितें तरी. पयलें वाचप इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. तो म्हणटा, देव सर्वेस्पर अशें सांगता, कोट्या मनशाक तुवें तर सांगलें जाल्यार तुजेर आतां मरण पावलांच आनी तुवें ताका शिटकाय ना जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो अशें सांगता. सो शिटकावंक पयलें वाचप आपयता. शुभ वर्तमानांत आमकां कोण परी शिटकावचो तो प्रोसिजर जेजू सांगता. पयलो सांगता, वच आनी ताका सांग. पयलो 1 to 1 वच म्हूण सांगता. ताका मेळ आनी ताका सांग. आनी फ्रटर्नल करेक्शन तो तर मानून घेता जाल्यार बरें आसा.
मानून घेना जाल्यार तिगा जाणांक वच. कित्याक 2 जाण 3 जाण वयल्यार एक न्यूट्रल पर्स्पेक्टीव मेळटा. दुसरो आसा तो न्यूट्रल सिट्युएशनान पळयता, तुजी सायड घेयना ताची सायड घेयना, आयकता दोगांचे आनी मागीर घोडे तो तुका आदाराचो जावं. ताचे उपरांत आयकना जाल्यार मुखार वच म्हणटा, सोबेक कळय आनी दुसरे कोण आसात तांकांय कळय. आनी उपरांत तरी आयकना जाल्यार मागीर ताका दुसऱ्या भाशेन अनबावरत्या भाशेन ट्रीट कर अशें सांगता. पूण हो प्रोसिजर फॉलो करूंक जाय अशें जेजू सांगता. आनी हें सगलें करतना आमकां जाय तें दुसरें वाचप सांगता. मोग आसपाक जाय. आमी दुसऱ्याक करेक्ट करता जाल्यार मोगान करूंक जाय. एकामेकाच्या मोगा रिणा भायर आनी कसलेंय दुसरें रीण आसचें न्हय अशें आमकां दुसरें वाचप सांगता. तर मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, ही निमाणी व्हड आनी म्हणटूच समोर सगळीं मेळून मोग. सो मोगान आमी दुसऱ्यांक करेक्शन करूं जाय. फायनल एम जावपाक जायो ताका मोगान जिखून घेवप. पूण आमी तर पळयता जाल्यार करेक्शन आमच्या जिवितांत जायते भाशेन जातात आनी करेक्शनां आमकां सगळे वाटेन येतात. करेक्शन्स कम फ्रॉम ऑल सायड्स. घोडे व्हडलीं आसात तीं धाकट्यांक करेक्ट करता. भुरगीं आपणाची सारकीं ना, सारकें करना तेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक करेक्ट करता. तेच भाशेन आमी केन्नाय ऑब्जर्व केलें जाल्यार भुरगीं आसात तांकां देखून कळटा आपणाची आवय बापूय सारकें करना म्हूण. एक बिस्तो एग्जाम्पल दितलो. हांव एक दिसा कोणागेर गेल्लो तेन्ना म्हाका एक ल्हान भुरगें 7 वर्साचें आसतलें. तें सांगता, फादर माय डाडा इज नॉट वेरींग मास्क वेन ही गोज आवट. म्हणचे तांकां देखून कळटा की तीं सारकें करनात जाल्यार भुरग्यांक देखून कळटा. सो करेक्शन कोणातन येवपाक जाता तें आमी घेवपाक जाय, आमी मानून घेवपाक जाय. करेक्शन खंयचे सायडीन सावन येता. आतां करेक्शन आमी कोण परी करता, शिडकायता कोण परी तें इम्पॉर्टंट. एटिट्यूड आमचो. आमी जेन्ना करेक्ट करता हांव व्हडलो म्हूण दाखोवपाक एक पावटी हांव जाणा सगलें तूं करता तें सारकें ना, तें सारकें कर, तें सारकें कर, हे भाशेन जाता. हें केन्नाच आयकोपाचो ना तो मनीस, दुसरो आसा तो. दुसरे भाशेन करेक्शन घोडे जावपाक जाता ताका ह्युमिलेट करपाक. तूं हें सारकें जायना तुजें, तें ताका वायट दिसपाक. आनी एक भाशेन करेक्शन जावपाक जाता राग आसा जाल्यार काडपाक. ताका हांव रावतलो, केन्ना तेची मिस्टेक जाता ती पळोवप. हे भाशेन घोडे आमचो एटिट्यूड जेन्ना हे भाशेन आसता करेक्शनाचो तेन्ना घोडे करेक्शनाचो कांय फायदो ना, कांय सारकें घोडे जावपाचें ना. पूण आतां देव सांगता ते भाशेन आमी शिडकावपाकूच जाय, आमी करेक्ट करपाक जाय. जाल्यार हे भाशेन करेक्शन करपाचो म्हाका सारकें दिसता तें म्हणल्यार एक कोच आसता खंयचे गेमींत, खंयचे सुवातेर. हांव फुटबॉल खेळटा म्हणटूच म्हाका खबर आसा म्हाका एक कोच आसताले आनी तांच्या दर्शना खाला हांव खेळटालो. सो हो कोचाचो आख्खो फोकस आसता म्हाकाच करेक्ट करपाक न्हय, बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू इम्प्रूव. हो ताचो एम फायनली. नॉट टू पूट मी डावन, नॉट टू ह्युमिलिएट मी. घोडे खेळटाना बॉल मारीत भायरसून, पूण ताका जाय हांवूय जिखलोलो आनी आमची टिमूय जिखलेली. हे भाशेन तर आमचो एप्रोच आसा जाल्यार सगल्यांक बरेंपण जाता. हांव जेन्ना करेक्ट करता तेन्ना एक कोचाचो आमी उगडास करुया. आमच्या भुरग्यांक करेक्ट करता, दुसऱ्यांक कोणाक करेक्ट करता तेन्ना एक कोच जे भाशेन दुसऱ्यांक करेक्ट करता की सगळे जिखपाक जाय, सगल्यांकूच फायदो जावपाक जाय, ते भाशेन करुया. आनी करेक्शन आमी करूंकूच जाय, न्ही जाल्यार म्हणटा आमी तो शिडकायना जाल्यार तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार आपल्या खोटेपणान तो मरतलो, पूण ताच्या जिवाचो ताचो जबाबदार तुका करतलो अशें देव सांगता. जेन्ना जर्मनी नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पाक जाय तें वायट जातालें तेन्ना इगोज मातेचेर लोक उलयतालो कित्याक द चर्च ऑथॉरिटीज केप्ट सायलंट.
आनी गोडे तांकांय भिरांत आसली, कोण उलयतालो ताकाय कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान घालताले, तांकांय व्हरून मारताले कोण उलयलो जाल्यार. देखून गोडे ते भिरांतीन उलयनासले. पूण जायते आतां एक्यूज करतात चर्च ऑथॉरिटीजांक सांगत नासले म्हूण, तांचेर आवाज ताणें काडूंक ना म्हूण. आयच्या गोंयचो आनी इंडियेचो हो प्रॉब्लम तो आमी काडूंक जाय भायर. तो म्हणल्यार कोळशाचो. UN सेक्रेटरी आंतोनियो आनी कितें आसा ताचें नांव, तो म्हणटा इंडिया शूड स्विफ्टली एंड सारकें जाता तितले बेगीन आनी जाता त्या प्रमाणान पयस वचून शूड टर्न अवे फ्रॉम कोल. हो कोळसो घेवपाचो न्ही इंडियन. हो UNाचो युनायटेड नेशनाचो सेक्रेटरी आमकां सांगता. कित्याक इकॉनॉमीक आर्थीक फायद्यावून आमचे भलायकेक ओदीक माल जाताले म्हूण सांगता. आयज आमी शिटकावंक जाय, कितें सारकें ना तें सारकें आमी काडूंक जाय. देखून आमी फुडें सरुया. आख्या गोंयांत इंडियेक जाता बोवाळ, आमी फुडें सरुया, कितें सारकें ना तें सारकें करुया. देखून आयज आमचो शिटकावणेचो फायनल एम म्हणजे मोगान शिटकावन दुसऱ्या मनशाक जिखून घेवंक. आमी ह्या मिसान मागतना आमी मागुया चेडूं भुरग्या पासत. आयज तांकां भेटयल्लो आयतार ह्या चेडवा भुरग्याक आमी बरे भाशेन वाडोवंक, जे भाशेन चेड्या भुरग्याक वाडयतात तेच भाशेन चेडवा भुरग्यांक वाडोवंक. तांकां भिरांते विणेन एक फावटी हांव केन्ना क्रायम पेट्रोल हो सिरियल्स पळयतां, चडशे अत्याचार जातात ते चेडवांचेर जाल्ले दिसून येतात. देखून चेडवांक भायर सरपाकूच भिरांत. कितें जाता तांकां जाता, चडशे दादल्यांकूय मारतात, पूण चेडवांचेर चड अत्याचार जाल्ले दिसते पडटा. देखून आमी मागुया तांकां तितलोच फ्रिडम मेळोंक. ताणीं बीन आपणाचे जीव जे भाशेन फ्रिडमान चेडे भोंवतात ते भाशेन चेडवांकूय मेळोंक, तांकांय तितले ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक ह्या मिसांत आमी मागुया. सगळे उबे रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, सर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आकवार मरितांय जल्मलो, पोंच पिलाताक हाल ताणें खोस सोंसलें, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकांचें भोगसुणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्याच भावार्थान बरोवन थोडी आमची मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना भोगसोण्याचे आनी समजिकायेचे नमुणे जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस्त पिडी काळार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळूंक, सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजेवंतां सवें मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी जायतोच लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय मेळूंक निगा घेतल्यांक सुस्निकाय आनी गोटाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीनूच पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गागलोत कर. आमचे सूर भोंवतणी जायतीं जाणां घोडी वायट जिवीत जियेतात. ताका शिडकावपाचो हो वावर भियेन आसतना आनी क्लोजेन आसतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गागलोत कर. सर्गीच्या मोगाळ बापा ही मागणी आमी तुज्या हातीन उबारता. तुका फावो ते परी आनी तुका फावो त्या वेळार ही शांती पावय आनी आमच्या काळजा मनांत आसात ती मागणी स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेटोनींची गायन C31 पेज 41. C31. संवसारांतल्यो मोजात भेटून तुका सायपाक नाका जाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी होलक्यो ओगोणिता कश्यो मानत्यो तुज्याच मोगाळ बुदाक धाडलोय पातकी सोय मांदांनी सोयलोय तोच वेळ तुका करता पुणूय आनी आमचेर काकलो देवोय तुज्याच मोगाळ बुदाक धाडलोय पातकी सोय मांदांनी सोयलोय तोच वेळ तुका करता पुणूय आनी आमचेर काकलो देवोय संवसारांतल्यो मोजात भेटून तुका सायपाक नाका जाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी होलक्यो ओगोणिता कश्यो मानत्यो. म्हज्या बाबा भयणो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वस्वड मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हें आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वस्व सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरेताय जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्व तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोवया. Gesù melo, Gesù जिवंत जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये सांगाती, बागेवंत झुजे तिचो पोती, बागेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका लायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, ह्या वेळार
ह्या उंड्या रुपयांत तूं हाजीर आसा म्हणून हांव सत मानता. पूण ह्या उंड्या रुपान हांवें तुका शेवंक जायना, देखून एके खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत म्हज्या ओतम्यान यो. थंयसर तुजें बिराड कर. तुका शेवलोल्या पोरी हांव धादोशी जावं आनी तुज्या सांगाता म्हजें जिवीत सर्गीचे वाटेर हांवें लावंक म्हाका आदार दी. आपल्या पवित्र मांसारोगतान जेसू आमकां बोसता देखून बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक कायोन कोरता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक कायोन कोरता. आमची पातकां बोगसूंक जेसू प्राचीन संस्कार दवरला देखून बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक कायोन कोरता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक कायोन कोरता. आमकां संतोष तुकी वांटून स्वर्गाक तयार कोरताय देखून बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक कायोन कोरता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक कायोन कोरता. प्रार्थया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बाबार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे उमळीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन T37 पेज 219. T37. Angkwar maik amche sangatin kahuya rane sorga vele kalsantan bunduya no man mari no man mari no man mari no man mari subit sundorani man bo man divuya
staliam tica, somes tua canu